हांगासर फाटल्यान सगळें उदक भरलेलें आसा। तेजें कारण म्हटल्यार ह्यो ज्यो फुटपाथी गेल्या तेजे पोंच्यो खळयो आसा तेजो सायज बारीक आसा आनी तितून केबल आसा आनी तितून कितें कितें भिरकाता म्हणून ते फुटपाथी काडून उडोवपाच्यो अशी म्हाजी मागणी आसा। आनी बरी मोठ्यो खळयो करून ह्यो जो उदक कोणटी जाता तो हो प्रश्न सोडोवपाचो ही म्हाजे कडेन सरकारा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी आसा। ह्या फुटपाथीक त्यान भायर ह्या फुटपाथीचेर लोक पार्किंग करता आनी फुटपाथीचो यूज पार्किंगे खातीर जाता ना कितें चलपा खातीर त्या खातीर सरकारान तेजेर नोंद घेवची। आनी जी आमची BJP ऑफिस आहा पळय थंय एवरी इयर थंयसर उदक भरता आनी गाडयांक त्रास जाता, लोकांक चलपाक त्रास जाता। गटरां केल्ली आहा, म्युनिसिपालिटी टायम टू टायम उसपता गटरां, पूण भितर ते इलेक्ट्रीक केबल टेलिफोन केबल घातलेले आहा ताका लागून ती सगळी चॉकअप जाता। तेजेर कितें तरी परमनंट सोल्युशन काडचें अशी आमचे सांखळे वतीन मागणी आहा तुमकां। आनी एवरी इयर हें जाता पळय तें बंद करचें अशें सांगता।